हांव कित्याक म्हणटा तुका, आरपोरा टू कलंगूट एक ब्रिज आसलो, तो ब्रिजाचेर तूं जर तो डेट पळयशी जाल्यार त्या ब्रिजाक जाल्यार 150 वर्सां. त्या टायमार बांदलेलो तो आयज बसून आहा. तो ब्रिज इतलो बारीक आसलो, 3 मिटर्स ब्रिज, आनी तेजेर भरपूर ट्रॅफिक जॅम जाताले. आयजसून 140 वर्सां पयलीं कितें बांदलेलो तो पळय केन्ना बांदलेलो पळय. हिस्ट्री म्हणजे इट्स नियरली 140 years old. तेका तेको नवो ब्रिज बांदपाक 3 आमदारांनी फावंडेशन स्टोन घातलो. लँड बसून एक्वायर करूंक नासली, म्हणजे बेश्टो लोकांक फटोवप. ह्या 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर मायकलाचो हांवें येवन ते 6 म्हयन्यांनी हांवें करून दाखयलें लोकांच्या खातीर. हय, लँडय एक्वायर केलो आनी ब्रिजाचे टेंडरूय घातलो आनी वर्क ऑर्डर दिली. ह्या 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर मायकलाचो हात आहा. हात ना. सालिगांव, I will help. म्हापसा, सियोली. I will help good people to choose good candidates. I will tell the political party Your party. to give good candidates who will work for the people. So Michael say will be there by choosing a Yeah, candidate. I will give my say. The party may not listen to me. That is it. But हांव म्हाजें मत मांडटलो की हो कॅन्डिडेट बरो हिंगा, हो कितें तरी न्याय लोकांक दितलो, हो कितें तरी बरें करतलो. हांव म्हणना आहा तो वायट. म्हापशा कॅन्डिडेट जो आहा एकदम बरो भुरगो, इज अ न्यू फेस. सालिगांवूय बरो भुरगो आहा, जयेश सालगांवकर. आमचे सगळे फ्रेंड्स ते, वी आर कलिग्स इन द हाऊस, इन द असेंब्ली. नथिंग पर्सनल. आवर थिंग इज प्युअरली ऑन वर्क. तो कोण काम करता ताका मेळोंकूच जाय. काम करपाक जाय लोकां खातीर. लोकांनी हे ऑफिसांतून त्या ऑफिसान, ह्या ऑफिसान वचून 2 वरां अहें राव तहें बस, काम जायना. तुवें वचून काम करून दिवपाक जाय. If you think that particular office is not doing the work, whether it is PWD, whether it is Mamledar, whether it is any other office, it is a job of the MLA to get it rectified. Why it is not happening? When you talk about this constituency, do Michael has any plans for his wife, who is a sarpanch at the moment? She is sarpanch for 10 years, 5 years panchayat member. It is up to her to decide. 8 महिने उरले इलेक्शन. तेणे डिसाइड करप. तेका जो दिसता की आपणे 15 वर्सां लोकांक सर्व केले आनी आपल्याक बसपाक जाय इलेक्शनाक, जाल्यार तेणे वय म्हणचे आनी तेणे काम चालू करप. मायकलाचे ब्लेसिंग्स आसतले. ना काम करपाक जाय. ब्लेसिंग ना, काम. ना मायकल फुडें सर म्हणनासलो कोण जातले. सर तर म्हाजी बायल वचोन सालिगांव आनी खंय वचोन जर घरांनी लोकांच्या घरांनी वचोन भोंवन सांगूंक सोदता की आपूण बसोंक सोदता म्हणून, तेणें दाखोवनी न्हू. सो शी कॅन बी इन सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. तशें ना. तेणें वचोन पयलीं सांगूंक जाय आपूण बसता म्हणून. अशें न्हू निमणे वक्तार मायकल लोबो घालता कॅन्डिडेट, तशें आसूंक जायना. तेणें सांगूंक जाय, लोकांनी तेका पयलीं ओळखोवपाक जाय कोण कॅन्डिडेट पळय. वूड मायकल लोबो तेजे उपरांत आमचो हेल्प आसतलोच, पूण तेणी पयलीं करूंक जाय. वूड मायकल इफ शी वॉन्ट्स, आय एम नॉट सेइंग शी इज गोइंग. इफ शी वॉन्ट, दॅट इज हर डिसिजन. Because she is already there in the panchayat. She has a experience. But there has been long time speculation that Michael could put her wife in one of the constituency. So would Michael like to see her? So far there is no planning of mine. Plans will start only if they agree. She has to agree. Okay. So 7 महिने उरले. कशे पळयता तुमी assembly elections? How tough it could be with this COVID situation, everything. And people are very smart. People know whom to vote and which political party to vote. So आमी बरें काम केल्लें आहा, आमकां मत मेळटलेंच. जे कोणें बरें काम केलां तेका मत आहा. जे कोणें काम कांयच करूंक ना तेंकां लोक घरा धाडटले. इट्स व्हेरी सिंपल. Can Michael see some changes in this upcoming government? See, गेल्या फावटी आमी खुबश्यो गजाली केल्ल्यो. लोकांनी म्हटलें की तुमी गोडेक सारकें करूंक नासतले, आमकां 13च दिले, तरी आमी गव्हर्मेंट केलो. सो आतां हे फुडें पळोवया कितें लोक कितें म्हणटा पळय तो.
COVID can affect your party? No, COVID has an effect ना. COVID is a natural disaster जे झाला पळय एक सायक्लोन येता तसो कोविड येयलो पण आमी प्रयत्न केला जाता तितले लोकांक हेल्प करपाक नाव इट इज विथ द पीपल टू डिसाइड. And finally, Michael could be a strong force for his party to get maximum seats in North. That depends on the party whether they are taking me as one of the key person to Select get the numbers. Okay. I don't know whether they have any plans like that. म्हाका सांगूंक ना अजुनी. Hmm. So at the right time party will decide.